नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. मादेचेर स्थगन प्रस्ताव विधानसभेत मारलो भायर. सरकार पक्षाची हरकत. सभापतीन न्हयकारलो. विरोधकांची घोषणाबाजी. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड मोगो एकठांय. चर्चिल एकलो मेरेर. खणी कायदेशीर मार्गान सुरू करूंक यत्न. खणबंदी मंदी तरी गोयची जीडीपी वाड 9%. म्हादयचेर सरकार सिरियस. जाणीव आसा कर्नाटकाक उदक वळोवंक दिवचे ना. राज्यपालान विधानसभेत केले स्पष्ट. निर्भयाक 7 वर्सांनी न्याय. सामुहीक बलात्कार खून करपी 4 रेपिस्टांचे डेथ वॉरंटाचेर दिल्ली कोर्टाचो शिक्को. डिसेंबर 2012 केल्ले कर्म. 22 जानेराक सकाळी 7 वरांचेर फाशी. गोळावले मेल्ल्या दांड्या वाघाची वाघनखाच गायब. 70 तस्कर आसत जाल्यार जावंक जाय तपास. पर्यावरण प्रेमी म्हणटा गोय महाराष्ट्र कर्नाटकान व्याघ्र सांबाळपाक येवचे एकठांय. संजीवनी सुरू करपाचेर सरकाराचे लेखी उतर जाय म्हणून धरण्याक बशिल्ले उस्कार. सांजे मेरेन आमदाराच्या उतराचेर थंड. सांगेचो आमदार प्रसादाची मध्यस्थी. विशय सुटना जाल्यार आमदारूय धरण्यार. शिवोले एंटी नार्कोटिक्स पुलिसाची रेड. ड्रग्जा सयत जर्मन नागरिकाक धरलो. पाऊण कोटीचो LSD स्ट्रिप्स केल्यो जप्त. %50 रोड टॅक्सार सूट दिवन GST वाढलो 4 पट. रेव्हेन्यू वाढलो 60%. येरादारी मंत्री माविन मांडटा हिशोब. रोड टॅक्सार आनीक सूट ना. डीलरूच दितले सूट. आणि बेंगळुरान हरले तरी जाल्लो पेजाद खेळ. उरिल्ले 7 मॅचीन अशेच खेळा लीग जिखतले म्हणटा FC गोवाचो कोच लुबेरा. बुधवारा नॉर्थ इस्टा आड मॅच. विधानसभेत मादयचे स्थगन प्रस्तावाक सरकार पक्षाची हरकत. नोटीस व्यवस्थित ना. स्थगन प्रस्तावा सारखी परिस्थिती ना म्हूण आर्ग्युमेंट. तितल्यार सभापतीन प्रस्ताव भायर मारलो. विरोधकांच्या घोषणाबाजीन कामगार सल्लागार समितीन थारायल्ले नित्याचे कामगार सभापतीन आटपून घेतले. मोगो गोवा फॉरवर्ड अपक्ष धरून सगळ्या विरोधकांचो स्थगन प्रस्तावाक तेको. NCPचो चर्चिल एकलो मेरेर. Speaker sir, I move to leave to introduce Bill number 1, 2020 of the Goods and Services Tax Amendment Bill 2020. Yes sir. Question is that the leave be granted to introduce the Goa Goods and Service Tax Amendment Bill 2020. Those in favor may say aye. Those in against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Chief Minister may now introduce the bill. Introduce the bill. Sir, I move to introduce the bill. I beg to introduce the bill for the Goods and Service Tax 2020. The Chief Minister may move the motion for consideration of the bill. Consideration. स्थगन प्रस्ताव भायर मारलो म्हूण युनायटेड विरोधक फुर्योज. विजय, लोइझीन, रवी, दिगंबर, सुदीन, रोहन, प्रताप सिंग राणे एकठांय मिडिया मुखार. आंकड्याच्या बळार सरकार विरोधक आनी लोकांचो आवाज चिड्डूंक सोदता. मादयचेर गोंयाक कोणे फटयले ते कळटा म्हूण विजय उलयलो. काँग्रेस म्हणटा थाराव घेवन प्रधानमंत्र्याक धाडपाचो. मादयच्या संदर्भात आमचो स्टँड क्लियर आशिल्लो. 1 दिसाचें सेशन आनी म्हाका दिसता सगळ्यांचे एकमत आशिल्लें 1 दिसाचें सेशन घेवचें. 1 दिसाच्या सेशनात युनॅनिमस रेझोल्युशन पास करचें आनी डायरेक्ट प्रायम मिनिस्टरा कडेन वचून डिमांड करचो. वी वील हॅव टू टेक स्टँड नाव बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसिजन. आनी त्या वटेन येदुरप्पा स्टेटमेंट करता आपल्याक कितले 50,000 कोटी दिवचे म्हणून. आपल्याक थंय खुबशीं कामां करपाची आसा. See, the grounds on which he has disallowed our motion, the ruling itself is suspect. Because the issue could have been that the matter is sub judice. Other than this, they have used all other grounds, saying that if it was a special session. This is not a special session. Now the immediate threat is that the Prime Minister has been requested to sanction 50,000 crores for ongoing irrigation projects by the Karnataka Chief Minister. I think the government has given the answer to this. The government has very clearly given an answer to the people of Goa
whose voice was the united opposition today? Who cheated Goa on Madai? Madai can be the issue for Zilla. Can be the issue for Zilla because 5 तालुके म्हादयक इफेक्ट जाता आणि म्हादय खातीर सरकाराक पडूनच वचूंक ना अशें हें दिसता. 20 वर्सां नंतर आमी खंय आसतले हे आज इमेजीन करूं शकना आमी. आनी त्या खातीरच म्हादय इश्यू हो सगळे गोंयच्या लोकांनी घेवन वचपाचो इश्यू. आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रत्येक तालुक्याक हो इश्यू घेवन वचपाचो ठरयला आनी आमी सगळे 10 जाण हो इश्यू प्रत्येक तालुक्या लेवलार हो घेवन वतले. एक दिसाचें खासा अधिवेशन आशिल्ल्यान हो स्थगन प्रस्ताव घेवपाक मेळूंक ना. विरोधकांक जाय जाल्यार तांकां फुडल्या अधिवेशनाक चर्चेक वेगळे पर्याय आसात म्हूण उपरांत मिडियाक आपोवन सभापतीन रजाव दिले. स्थगन प्रस्ताव फेटाळपाचो एकाच कारणा खातीर की इट इज अ स्पेशल सेशन टू पास द गव्हर्मेंट रिझोल्युशन. हे सांगपा खातीर म्हाका ही आयची पत्रकार परिशद घेवची पडटा. हेच्यान तुका तूं हाडूं शकता आतां नेक्स्ट सेशनाक. They can bring the same issue if they want by calling attention or by private member resolution, by 0 hour mention. Even with the good terms with the government, even they can keep half an hour discussion special or 1 hour discussion special with the concern of the CM or with the government. There is no issue. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टान आसा. मायनिंग कायदेशीर मार्गान सुरू जावचें म्हणून सगळे यत्न चल्ल्यात. राज्यपालान विधानसभेन स्पश्ट केले. मायनिंग बंदी आनी मंदी आसूनय गोंयची GDP वाड खंय 9%. म्हादयची सरकाराक पुराय जाणीव आसा. कर्नाटकाक उदक वळोवंक दिवचें ना म्हूण ताचें उतर. क्रायम रेट देंवल्या, ड्रग्साचेरूय कारवार चल्ल्या. वर्स 2022 मेरेन सगळ्यांक घरां म्हूण सरकाराचो राज्यपालाच्या तोंडान दावो. राष्ट्रीय My government is conscious about Madai, an issue which affects every Goan. Madai water dispute between Maharashtra, Karnataka and Goa is about sharing water of interstate river Madai. Efforts of my government is to prevent water diversion outside the river basin. The tribunal, which was appointed in November 2010, gave its award on 14/8/2018. Goa requested for a clarification from the tribunal. US 53 of the ISU Act 1956. Goa has also filed a SLP in Supreme Court, praying for review of the tribunal award besides filing necessary contempt proceedings before the Honorable Supreme Court. Goa is a front runner in respect of zero hunger, quality education, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, sustainable cities and communities. You are all well aware that in spite of mining ban, global economic slowdown and revenue resource reduction in the state, the gross state domestic product estimates of Goa have registered a growth rate of 11.8% for the year 2017-18 provisional and expected to achieve a growth rate of about 9.8% during 2018-19 with a per capita income of rupees 5 lakh, which is highest in the country. निर्भयाक 7 वर्सांनी न्याय. 22 जानेराक सकाळी 7 ताचे 4 बलात्कारी खुनी फासार. दिल्ली कोर्टान डेथ वॉरंटाचेर शिक्को मारलो. 16 डिसेंबर 2012 मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंग, पवन गुप्ता ह्या 4 रेपिस्टांनी 23 वर्साचे मेडिकल स्टुडंट निर्भयाचेर सामुहीक बलात्कार करून ताचो खून केल्लो.
स जाण आशिल्ले. एकलो अल्पवयीन ताका 3 वर्सांनी सोडलो. दुसरो राम सिंग ताणें आत्महत्या केली. गोळावले 70 मेल्ल्या दांड्या वाघाची वागनखाच गायब. पोस्टमॉर्टमा वेळार गजाल भायर सरल्या. पोस्टमॉर्टम करताना वाघाच्या 4 पंजांक नाखटा ना म्हणपाचे टिमीक कळ्ळे. वागनखा वाघाच्या जबड्या सारकेल्ल्या अवयवाची तस्करी करपी टोळी 70 वावुरता जाल्यार तपास जावंक जाय म्हूण पर्यावरण प्रेमी मागतात. गोय, महाराष्ट्र, कर्नाटकान खंय व्याघ्र सांबाळपाक एकठांय येवंक जाय. जो गोंयांतली 70 ठाणे डोंगुर्ली पंचायतीन वाघ मेल्लो आसा त्या वाघाचे काल शवविच्छेदनाचे जे काम आसा पोस्टमॉर्टम ते चालू असले. त्या वेळार अशें लक्षात येयलें की वाघाचे जे 4 पंजे असले त्या 4 पंजांची नाखटां जी आसा ती गायब जाल्ली आसा. हेचे वयल्यान स्पश्ट जाता की हो जो वाघ आसा हो नैसर्गिक रित्या मेल्लो आसूं किंवा तेचेर विष बाधा जावं, परंतु त्याच्या मृत्यू नंतर त्याच्या जे म्हणजे नाखटां जी आसा किंवा दात आसा हांकां किंमत आसा आयज बाजारपेठेन हे लोकांक खबर आसा आनी ते काही लोकांनी ही जी नाखटां जी आसा ती काडून हिल्ली आसा हे स्पश्ट जाता. आनी ताका लागून हे जे वाघाच्या मृत्यूचें प्रकरण आसा आमी ज्या पद्दतीन पळयता त्या पद्दतीन ते ना. 2009 केरी 70 हांगासर जो वाघ मारलेलो तेन्नाय तिची नाखटां जी आसली ती गायब जाल्ली. म्हणजे अशा पद्दतीन कांय लोक जे आसा हे वाघाचो मृत्यू जेन्ना जाता तेन्ना ह्यो गजाली ज्यो आसा नाखटां आसा दात आसा हांकां मूल्य आसा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेन ते खबर आसा. वाघाच्या कातडेक मोल आसा हे खबर आसा आनी ताका लागून अशा पद्दतीन ह्या सगळ्या गजालींची तस्करी करपी टोळी जी आसा ती ह्या परिसरात वावुरता काय ना हे हेचोय जो शोध आसा हो वन खात्यान घेवपाक जाय आनी त्या संदर्भात जे गुंतलेले लोक आसा तेंचेर कडक कारवाई करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की हे सगळें प्रकरण जे आसा ते वेगळी दिशा घेतली. ह्या संदर्भात हांव महाराष्ट्राचे जे उपवनपाल आसा समाधान चव्हाण हांच्या कडेन चर्चा केली आनी तांकां सांगलें की गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या 3 राज्यांच्या सह्याद्रीच्या परिसरान वाघाचो संचार आसा आनी ताका लागून तुमी एकठांय घेवन वाघाच्या अस्तित्वा खातीर वाघाचें संवर्धन आनी संरक्षण जावचें हाच्या खातीर प्रयत्न करचे अशें तांकां हांवें विनवणी केल्ली आसा. मंत्रिमंडळ बसकेन वर्साभरा भितर दुसरे फावट 2 मंत्र्यांचे वाजले. कांय सुत्रां सांगता ते प्रमाण पेटले. सुत्रां सांगता ते प्रमाण म्हादयचे येरादारी मंत्री माविन आनी आरोग्य मंत्री विश्वजिताचे वाजले. सिनियर प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री असताना ताणें पयली म्हादयची वाट लायली म्हूण माविनान उतरां काडली आनी एंग्री यंग मॅन विश्वजितान सुरू केलो गाळ्यांचो शिवोर. मुठूय खंय आवळिल्ली एका मंत्र्यान आडायली. स्पेशल रिपोर्ट. मंगळारा सकाळी ह्या वर्साचे पयले एका दिसाचे विधानसभा अधिवेशन जाले. ते आदी कॅबिनेट बसका जाली. विरोधी पक्षाचे आमदार म्हादयचेर स्थगन प्रस्ताव हाडपाचे आशिल्ल्यान विशय कॅबिनेटात चर्चेक आयलो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण घडले ते अशें. विरोधकांनी सभापतीक सकाळी स्थगन प्रस्ताव दिल्लो. कॅबिनेट बसकेंत स्थगन प्रस्तावाचो विशय आयलो. सरकारानूय विशय लावन धरूंक जाय म्हूण सूर आशिल्लो. येरादारी मंत्री माविनान विशय वाडयलो. प्रताप सिंह राणेचे कर्माची फळां गोंय भोगता म्हूण माविन उलयलो. हांव मंत्री आशिल्लो ताका हाडोवपाचो यत्न केल्लो अशेंय तो उलयलो. प्रताप सिंह राणे तेन्ना हो विशय सारको हाताळूंक शकतालो असो दावोय ताणें केलो. ताचेर विश्वजीत राणे फुर्योज. ताणें सुरू केलो गाळयांचो फुर्योज. विश्वजितान मूठ आवळ्ळी. एका मंत्र्यान आडायलो म्हूण सुत्रां सांगतात. रोखडोच सगळ्यांनी विशय बदलून प्रकरण थंड केलें. कॅबिनेटांत मंत्र्यांनी कलीग मंत्र्यांक गाळयो घालपाची ही दुसरी खेप. पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी सहकार मंत्री गोविंद गावडेचे वाजिल्ले. त्या वेळार खंय गोविंदान सुदिनाक गाळयो घाल्ल्यो. हे फावट माविन आनी विश्वजिताचें. वीज मंत्री निलेश काब्रालान कॅबिनेटांतल्यो फॉर्मल गजाली तितल्यो सांगल्यो. 2 इशू केल्ले आसा. एज फार गेडा हॅज एनहान्स्ड फ्रॉम 2000 to 3000 सोलर जे हिटर जे सबसिडी आशिल्ली इज मेड 3000 रुपीज. आनी दुसरे जे
गेडान केल्लें आसा थ्रू एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इज वी हॅव इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम फॉर बायोडायजेस्टर 1, 2, 3 and 3 to 5. We will give 40% subsidy to the biodigester installed in the houses of the people. Which wet waste biodigestor asa, we are introducing 40% subsidy. So these are the two things about my ministry. Anything else? There were a lot of other agendas which were there, but the consistent amendment because of okay. This was for some small rectification of appointment of dean of GMC back again आणि बाकीचे बारीक बारीक एजेंडा आशिल्ले पण मेजर जो आशिल्लो आज गेडाचे 2 आशिल्ले इशू प्लस इशूज कन्सर्निंग GST आज बिल येयला दिस वर द मेजर इशू. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. पाऊण कोटीचे ड्रग्ज धरले. नव्या वर्साच्या सुरवातीक एंटी नार्कोटिक पुलिसांनी शिवोले वाठारांत ड्रग्जा आड मोठी रेड. शिवोले घाल्ले धाडीन शिवोले पुलिसांचे एंटी नार्कोटिक सेलान जर्मन नागरिकाक ड्रग्जा सयत धरलो. ताचे कडच्यान LSD स्ट्रीप जप्त केल्यात. जप्त केल्ल्या ड्रग्जाचे मोल सुमार 75 लाख रुपया. अटक केल्ल्या जर्मन माथीस वाकाची चौकशी चल्ल्या. Yesterday, the ANC had conducted a narcotics raid in Shivoli area. There was some information that a German national is trafficking in LSD papers. So the ANC team went there and they conducted a raid, after which they conducted a house search, during which a German national, his name is Matthias Wach, he's 36 years old, he was apprehended with around 1,500 LSD papers. In the market value, their cost is around 75 lakh rupees. And it is far more than the commercial quantity of LSD in the NDPS Act. So we have booked him under those sections of commercial quantity of LSD. Since when he was in Goa, sir? He has been in India for some time. Uska ek there is a previous involvement in Himachal Pradesh also, and he has been in jail for 2-3 years there. And his visa has expired. He is claiming that he has just come to Goa, but we will have to verify that. रोड टॅक्सान 50% सूट दिवनूय GST 4 पट मायज आयलो. रेव्हेन्यू 60% वाडलो. येरादारी मंत्री माविनान हिशोब मांडलो. ही स्कीम फुडें चालू उरची ना. ज्या डिलरांकडे BS4 गाड्यो उरल्यात ते खंय डिस्काउंट दितले. पंचायतीक ऑक्युपन्सी लायसन्सात दिवंक निर्बंध हे NGT कोर्ट मानगुटेर बशिल्ल्यान घाल्यात. BDOचे पावण्यार खंय विशय सोडोवपाचो यत्न चल्ला. Road tax to 50%. You see net result. Whatever I say came true. GST more than 4 times we got the desired figures. Road tax, even though road tax was 50%, it is more than what would have got at the same rate. So what does it show? It was a good move by the government. Our revenues have grown by 7%. But there is only one thing what I want to say. I am not going to extend this scheme because now it is Bharat 4 vehicles which are being sold. In the future, Bharat 6 vehicles will come from 1st April. As it is, companies are bound to give discount. Dealers have to give discount to the consumer, so they will get the benefit. So what sense does it make for me also to give further benefit in road tax? See, the whole exercise has been done at the behest of the NGT, including the High Court. My ministry, Panchayat Ministry, has told the National Green Tribunal that we will be taking steps to ensure that garbage is managed scientifically in all the panchayats. When new projects come up, when so much of garbage is going to be generated, if we don't take responsibility, then who will take responsibility? We are streamlining the process. Their objection is to one circular which had been issued. Now we are issuing guidelines for all applications to come at BDO level. We will scrutinize them. We will see that garbage maintenance is in place, garbage is maintained properly by the panchayat. Then we will send it back to the panchayat. We are not going to issue any license, whether it is occupancy or construction or of dwellings more than 4. We don't have any intention of taking away the powers of the panchayat. No power is being taken away. But definitely when NGT is sitting on our neck, when High Court is sitting on our neck,
and it is the right thing to do to manage garbage scientifically. It's only because of that we have taken that particular step. सरकारान संजीवनी सुरू करपाचे उतर लेखी दिवचे म्हणून धरण्यांक बशिल्ले उसकार सांजे मेरेन फाटी सकाळ सावन फॅक्टरीचे गेटीर जमिल्ले पुलीस फोर्सूय घाल्लो. सांगेचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय सहकार निबंधकान तांकां मेळून आंदोलन फाटी घेवंक बाबा पुता केले, मात यत्न फेल. निमाणे सांजे आमदार प्रसाद गांवकारान मध्यस्थी केली. बुधवारा मुख्यमंत्र्याकडे विषय सुटना जाल्यार खंय तोवूय धरण्यार. अरे 1.5 वर्सां खंयची फॅक्टरी चालू करतलो तूं? कोण सांगू शकता? आमकां बरोवन दिया म्हणटा आमी ते फक्त भाशणां करता, पेपरवाले बरयता आनी पेपरवाल्यान बरयता ते आमकां विचारता पेपरवाले कितें बरयता, आमी तशें म्हटलेंच ना. आमचे कडेन कितें प्रूफ आहा? म्हणजे ह्यो गोश्टी आमकां प्रूफ जातल्यो जाल्यार आमकां तेंचे कडल्यान लेखी आश्वासन तो पर्यंत आमी हे गेटी वयले हालचे ना. सरकारान निदान 600 रुपया जरी दिवचे ह्या मागणी केल्ल्यान तेणी आमकां दिता म्हणून सांगलेलें तेंय कांय ना. तेन्ना उलट आमी हाडटा म्हणून आमकां कोऑपरेटीव मिनिस्टरान आमकां हांगासर फॅक्टरीन सांगलेलें आसलें. तेन्ना आयज पसून एक टोळी तेंची गव्हर्नमेंटाची ना. आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय आणि RCS गावणेकार उस्कारांक मेळ्ळे, मात CM मेळो मेरेन धरणे फाटी घेवपाक उस्कार तयार जाले ना. मुख्यमंत्री असेंब्ली आसलो तो भायर येवन म्हजे कडेन उलयल्लो आसा. आयज अधिवेशन आसली कारण आनी बाकीचें कसलेंय कितें काम आसलें जर जाता जाल्यार आपूण येता आसलो सोडून, पूण आज अधिवेशन आसतना अधिवेशन सोडून येना आसतना हांगा येवपाक शकना. त्या खातीर तुमकां फाल्यां सकाळीं 10 आपूण येवन मेळटा. ताणें फाल्यां तुमी हाजेर हट्ट धरूं नाका, कित्याक तातूंत तांणी अधिकाऱ्याकूय आपयल्या तुमचो प्रश्न सुटावो करपाक. म्हजें एक कळकळीचें रिक्वेस्ट की हाजेर हट्ट धरूं नाका. तुमकां आमच्या RCS साहेब येयल्या, आमची मागणी आसा जो मेरेन CM हांगा येना तो मेरेन आमी निमाणे सांजे आमदार प्रसाद गांवकार उस्कारांक मेळ्ळो. बुधवारा CMाक मेळून विशय सोडोवपाचें ताणें उतर दिलें. विशय सुटना जाल्यार आपूण धरण्याक बसतलो म्हूण ताणें उस्कारांक सांगलें. म्हागे एक पर्सनल हांव प्रसाद गांवकार 76 भुरगो आमदार हो विशय वेगळो अशें म्हणून सांगून तुमकां एक सांगूं सोदता. एक्चुली सकाळीं येवप परत हांगा त्या पेक्षा हांगा रावल्लें बरें तें सांगता. पूण तरी सुद्दां तुमचे वतीन हांव एका सगळ्या आमदारांक उतर दिता. 25 तारखेर हांव सिंगल उपोशणाक बसता. म्हाजे कडेन प्रस्तावन तुम्ही बसात 25 तारखेर प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आता 1914 ते 1970 लग्नाचे रिकॉर्ड ऑनलायन मेळटले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सचिवालयान ऑनलायन पोर्टल लॉन्च केलो. हे रिकॉर्ड सोदपाक लोकांक बरेच घश्टे काडचे पडटाले. मॅरेज रिकॉर्ड डिजिटलायज करचे म्हूण लोकांची मागणी आशिल्ली. पूण जे गोंयांत इतले वर्सां त्रास जातले अंडर डायनॅमिक लिडरशीप आनी अंडर द इन्स्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल CM आनी गायडन्सान आमी हो इश्यू इतले वर्साचो इश्यू 2010 आनी 2019 आतां 20 जाली. 10 वर्सांनी आमी हो इश्यू सॉर्ट आउट करून एमेकेबली पीटीव्ही सोल्युशना कडेन सेटल करून ज्यो गोष्टी गव्हर्नमेंटाक लॉस करनासतना आमी हे आज सब रजिस्टर ऑफिस अंडर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लॉ सेक्रेटरी अंडर आमी करूंक शकले. आनी हांव CMाक देव बरें करूं म्हणटा की ही गोश्ट मॅरेज 1914 टील 2010 ह्यो सर्टिफिकेट ऑनलायन करपाचो हात ऑनरेबल CMाचो आसा. आनी अशेंच आमी फुडें खुबशे गोश्टी करपाचे आसा वांगडा गोंयचे लोकां खातीर इजी करपाक. जशें सब रजिस्टर तुमी पयल्या इजी जाल्ले आसा आनी खुबशे गोश्टी CMाच्या अंडर आमी खुबशे सिंप्लिफिकेशन आनी जे करप्शन सब रजिस्टराचे नॉर्मली म्हणटा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देशभर करप्ट खंय आसा तर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटा. पूण आज CMाच्या गायडन्सा अंडर म्हाका दिसता खुबश्यो सुदारणा जाल्ल्यो आसा. उद्देग व्यवसाय करतले जाल्यार नितळसाण दवरचीच पडटली. पणजेच्या महापौरान गाडेकारांचो इशू ताणून धरला. गाडेकारांनी काम सोंपल्या उपरांत सुवात नितळ करूंकूच जाय. गटारांनी कोयराच्यो राशी मारप बंद करचे म्हूण शिटकावणी. नितळसाण दवरिनात तो मेरेन गाडे परत मेळचे ना. गरज पडल्यार लायसन्सूय रद्द. डॉन बॉस्को स्कुला फाटल्यान बुरशेपणाक लागून महापालिकेन 17 गाडे जप्त केल्यात. ती एरिया तो पर्यंत ती सगळी साफ जायना. तो गटर बिटर ते सगळे आतां ते काडूंक मेळना. ते सामके रॅप जाल्ले आसा. ते व्हरपाकूय मेळना. आतां तशें वयर रस्त्यार काडून दवरल्यार ताका वास येतलो. मागीर ते सुकल्या शिवाय काडूंक मेळना. सगळी एरिया लीप जाल्या शिवाय फुडलें डिसिजन आमी कितें मागीर ठरयतले कितें तेंचे गाडे परत दिवपाचे काय तेंचे लायसन्स कॅन्सल करपाचें हें आमी डिसिजन घेतलें. कित्याक हें एकदां दोनदां हें खूब फाटी जालें. खूब फाटी तांकां वॉर्निंग दिली. फर्स्ट टायम एकदां दोनदां माफ करूं शकता. परत ते तुमी रिपीट करता आनी लोकांचे हेल्थाचें हें आसा हितून संबंद येता. फाल्यां कितें जालें लोक दुयेंत पडले कोणाक ब्लेम करतले ते म्हणटाले आमचें लक्षूच ना म्हणून हांगासर. लोकांच्या पोटार पांय दवरपाची इत्सा ना, मात बुरशेपणाय परवडपाची ना. वेवसाय करतल्यांनी खंय नितळसाण दवरचीच पडटली.
तुमी गार्बेज कलेक्शनाक आमी येतात डेली, तुमी तुमच्या हितून भरून दवरपाचें. हे ते प्लेटी धुता, हे थंय सगळे वेस्ट काडटा आनी ते भितर गटारान उडयता. आज फाल्यां पावसान थंय फ्लडींग जाता, पावसाक आमकां ड्रेनी उसपा इतके त्रास जाता की आमकां वर्सान वर्स थंय आमी तांकां वॉर्निंग दिता. पूण हे कशेंच आयकना. हांकां सांगलें बाबा तुमचो धंदो तुमी बरे भशेन चलया, बरें तुमचें लिफ्ट दवरा, आमकां पोटार कोणाच्या आड येवपाचें ना. पूण हे कशेंच हें जायना म्हूण लास्ट ही एक्शन घेवची पडली. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. दिवचले पालिकेन ह्या फुडें कामां करतना फुडले प्लॅनिंग आनी लोकांचे हित मतीन धरून निर्णय घेवचे म्हूण बिचोली बचाव अभियानान शिटकावणी दिल्या. दिवचले खंयचे खंय खाल्ले गाडे मोडिल्ल्यान आदलो आमदार नरेश सावळ्यान मुख्य अधिकाऱ्याची तुस्त केली. मात अशे तरेच्यो गजाली पालिकेन परत करच्यो न्ही, अभियानाची खंय नजर आसतली. जर ते घाई गडबडीन आसत, जर ते कायद्याच्या भायर आसत किंवा शॉर्ट टायमाचे जर आसत, शॉर्ट टायमाचे म्हणजे फुडलो विचार न करता आतांच्याच विचार करून समजा जर एखादें काम करत आसत जाल्यार बिचोली बचाव अभियान नक्कीच तेचेर बोट दवरता. सुधारप ही संस्कृती आणि चूक परत मुद्दाम करप ही विकृती. तर दिवचलचो विकास साधताना किंवा विकास करताना फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून विकास करपाची गरज आसा हे नगरपालिकेन लक्षांत दवरचें आणि त्यानुसार जे कितें हेच्या फुडें काम करतले ते काम तेंच्यांनी हातीन घेवचें. बिचोली बचाव अभियानान बाजारान उबे केल्ल्या गाळ्याच्या संदर्भान विशय हातान घेतलो आणि हे बेकायदेशीर गाळे आज नगरपालिकेन काडलेले आसा. तो चीफ ऑफिसर, तो एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर अशें आमी सगळे मानता. ते गाळे काडपाचें काम जे केलें पळय त्या बद्दल सगळे बिचोली बचाव अभियानाचे कार्यकर्ते आणि आमचे सगळे समस्त दिवचलकार भाव तेंचे अभिनंदन करता. बेंगळुरान पेजात खेळून सुद्धा FC गोवा हरले तरी पूण कोच सर्जिओ लोबेराक फुडल्या 7 मॅचीन टिमी कडच्यान आशाच खेळपाची अपेक्षा आसा. बुधवारा फातोड्ड्या FC गोवा मुखार नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाचे आव्हान. ही मॅच जिखल्यार FC गोवाचे टॉप पोझिशनान परत एकदा घटमूट जातले. प्रत्येक मॅचीन बेंगळुरान केल्लो तसो खेळ केल्यार टायटल जिखपाचो FC गोवाक पुराय चान्स आसा म्हूण लोबेराक दिसता. Now remaining 7 matches, 2 points more than Bengaluru. This is the most important thing. For me, the last match maybe is the best matches FC Goa, and only in 2 actions, in set pieces, lose the match. One action in the corner, speak a lot before this action about the movement, the Chetri, etc. And in one set pieces our favor, in counter-attack, concede 1 goal. No? To create a lot of chances, play very well. I am very proud of my players in the last match, and I think, I tell you, when finish the match against Odisha, my job is analyze not only the result. It's very important for me analyze the match, the game, different situations about the game. And I am more happy that how play my team last match against Bengaluru, for example, than Odisha. But it's not only the result. In the same way, I think is can get to win more matches in the last 7 matches. For me, it's a very good position, and I think it's necessary look forward to the future with excitement, and it's possible to get our objective, our goals. And I hope this year we can repeat and to win 1 trophy
for our supporters deserve it, and hopefully it's possible for us this. Tomorrow is a very difficult match for us. I think Northeast have a very good team, and the past is not important for me. The most important for me is that happen tomorrow on the ground, and if we will not play 100%, I am sure it's not possible to win. Not only at Northeast, and other teams, the same situation. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.